आमचे अयोध्याचे प्राणप्रतिष्ठाचे निमित्त आम्ही 3 दीस कार्यक्रम आयोजित केल्लो आसा आणि हो काल पासून सुरू जाला. 21, 22 आणि 23 असो 3 दीस प्रोग्राम आम्ही दवरलेलो आसा. काल 21 तारीख आशिल्ल्या कारणान आमी सांजचे 5 ते 8 पासून हांगासर रामनाम जप आणि राम रक्षा स्तोत्र आणि आमचे भुरग्यां कडल्यान हनुमान चाळिसा पठण जाल्ली. हांगा हेडगेवार स्कुलांतली भुरगीं आयिल्लीं आणि त्या भुरग्यांनी एकदम बरे भशेन कार्यक्रम हो केलो. ताज्या नंतर आमकां रातची आमी आरती जाल्यो, 8 आरती जाल्यो. 8 आरती जावन तीर्थप्रसाद जालो आणि तीर्थप्रसाद जावन जाता म्हणल्यार आमी रॅली जी आशिल्ली रायबंदच्यान पळय आयिल्ली रॅली, ती हांगासर रथ आशिल्लो, रामाचो रथ आशिल्लो, तो आमच्या देवळान येवन आमी तेंचें स्वागत केलें. स्वागत करून मागीर सगल्यांक आमी रॅलीचे सगळ्यांक आमी तीर्थप्रसाद वांटलो. म्हणून कालचो प्रोग्राम काल जालो. आज सकाळ फुडें 8 पयलीं 7:30 मुर्तीची सगळी पुजा जाली. मागीर सकाळ फुडें आमचे 8 ध्वजारोहण जालें. 8 ध्वजारोहण जायना फुडें मागीर आमी 8:30 आमी राम जप सुरवात केलो आनी तो राम जप आसा पळय तो सकाळचो 8:30 तर रातचो 8:30 पासून हांगासर अखंड राम जप सुरू आसतलो. तशेंच आमी आतां दनपारचें म्हणजे आसा जाल्यार आमी आतां जे पळय आमी अयोध्यान प्रतिश्ठापन राम मुर्तीची प्रतिश्ठापन जावपाचें आसा तेजें सगळें लायव्ह चित्र आमचें प्रक्षेपण दाखयतलें हांगासर. स्क्रीन ऑलरेडी घातलेलो आसा. तेजे नंतर दनपारां आमची आरती आसतल्यो, महाप्रसाद आसतलो आनी मागीर हो 7:30 आमचे सगळे महिला आनी सगळ्यांनी दिपोत्सव करपाचें हांगासर हें आसतलें. सगळ्यांनी आपआपले दिपोत्सव करपाक हांगासर सगळ्यांक मुभा आसतली. मागीर 8:30 आरती 8:30 नंतर मागीर आरती जातल्यो. आरती जावन तीर्थप्रसाद जातलो आनी तशेंच आयच्या दिसाची आमची सांगाता जातली कार्यक्रमाची. फाल्यां परते आमचे 4 ते 6 पासून सीतामाई महिला मंडळ आसा ग्रूप तेजो राम भक्ती गितां आनी अभंग रामाचेर आसतले, रामाची भक्ती गितां आसतली. तशेंच मागीर आमचे 6:15 ते 8:30 पासून भजनी कलाकाराचो प्रोग्राम आसतलो. तेजे नंतर आरती आसतल्यो. आरती जावन तीर्थप्रसाद जातलो आनी तीर्थप्रसाद जावन ह्या प्रोग्रामाची म्हणजे 3 दीस जो प्रोग्राम आयोजीत केल्लो तेजी सांगता जातली. जय श्रीराम. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.